मयेचे मुसुंडेचेर कोरोनाच्या भयाचे सावट काय वाडो सील करपा फाटल्यान राजकीय कारण येतले उक्ताडार पण तो मेरेन चिकोटी वडार फॅमिलीक तांचे हक्क मेळटले काय ना होच प्रश्न पळयात गोवा 365 चो खाशेलो रिपोर्ट। आपल्याच सरकारा आड बंड करपी सचिन पायलटाक काँग्रेसीन काडून उडयलो मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसीच्या राज्य कार्यकारिणी पदावेल्यान पायलटाच्या संपर्कात आशिल्ल्या 3 मंत्र्यांचे काँग्रेस हायकमांडान पिळे कान राजकीय निर्णय रोखडोच करतलो जाहीर सांगला पायलटान। कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्या कोविड केशींचो आंकडो 28चेर पाविल्ल्यान चाळावल्यात कुंकळकार उद्देगीक वसणूक कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर करपाची केल्या मागणी ना जाल्यार खंय देंवतले रस्त्यार। येवकार हांव शिवेंद्र तारी पळयात खबरो विस्तारान। लॉकडावनाच्या काळान लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो लोकांचे जेवणा खाणाचे लेगीत हाल जाल्यात। अशा वेळार लोक आपल्या फॅमिलीचे पोट भरतले की तुमची 4 आणि 5 हजार रुपयांची बिलां फारीक करतले काँग्रेसीन प्रश्न विचारला। मंगळारा काँग्रेसीच्या प्रियोळ मडकय शिरोडे आणि फोंड्या गट समितीन वाडोवन आयिल्ल्या लायट बिलांचो विशय घेवन फोंडेच्या लायट खात्यान वचून कार्यकारी अभियंत्याची भेट घेतली। लायट बिलांचो विशय काँग्रेसीन लावन धरला। लोकांच्यो कागाळी आयकपाक लायट खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडेन वेळ ना। पयलीं बिलां भरात आणि मागीर कितें तें सांगात अशें ते लोकांक सांगतात। पूण 500 रुपयांची बिल 5000 कशें आयला हे ते आयकूनच घेवपाक तयार नात अशें काँग्रेसीचें म्हणणें। जेन्ना मिटर रिडर इतले हांगा वचना बिलां घेवपाक म्हयन्याची जाल्यार ते आतां 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान जेन्ना गेले जाल्यार तेंच्यांनी जी बिलां युनिट्स हाडले कॅल्क्युलेट करून आनी जी बिलां लायलेली आसा जेका नॉर्मल मनशाक जो 100 युनिटीच्या सकयल यूज करतालो कन्झम्पशन करतालो तेका जे 1 रुपया 40 पैसे चार्ज करताले तेका एक बिल येताले म्हयन्याचे 300 ते 500 रुपया। त्या मनशाक 2 म्हयन्याचे बिल आता येवपाक लागलेले आसा 5000 4000 अशें येवपाक लागलेले आसा। आता 100च्या सकयल येयल्यार 1 रुपया 40 पैसे 400च्या वयर युनिट गेले जाल्यार 5 रुपया लागता जाल्यार तेंच्यांनी बायफोकेट करताना तेंच्यांनी 100 युनिटाक तो रेट लायलेलो आसा 4 रुपया 5 रुपयान। सो हांगा तेंची मिस्टेक जाली हे तेच्या लक्षात हाडून दिल्लेले आसा। सो तेन्ना तेजे कडेन आवाज काय ना जाल्यार ओगी रावलो। लोकांक आयज त्रास जाला लोकां कडेन आयज काम ना लोक आयज बेकार आसा जॉबा प्रायव्हेट जॉबान तांकां लोकांक कामा वरसून काडून उडयलेले आसा तांकां पेमेंट मेळना अशी परिस्थितीन लोक आपली फॅमिली सांबाळटले काय ही लायटीची हजरांनी जी बिलां आयल्या ती भरतले। एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराच्या नजरेक हाडून दिला की ह्या लॉकडावनाच्या पिरियडान जी भरमसाट वाडीव बिलां जी लोकांक आयल्या आणि हेजो फटको आज बारीक मनशां बसलेलो आसा। हे युनिट्सांचे यांचे कॅल्क्युलेशन जाला म्हणून हे लोकांनी कित्याक सफर जावचें। आज एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक आमी उलोवपा आयल्यार तो भायर येवन उलोवपा तयार ना तो ती गेट ओढले आनी भितर रावन आमचे कडेन उलयता। सो तो जेन्ना तेजी आनी स्वताच्या ऑफिस स्टाफाची इतली काळजी घेता लोकांनी जेन्ना तुमी तुमच्या मिस्टेकीक लागून तुमी लोकांक जी फॉल्टी बिलां धाडून दिता ती करेक्शन करपा लोकांनी तुमच्या दारांक कित्याक पावटी मारच्यो। आणि जे प्रियोळान आमचे शेतकरी अग्रिकल्चरिस्ट लोक आसा अनएज्युकेटेड लोक आसा त्यांचे म्हणणे आसा कितें की ही लायटीची बिलां चड वाडून येता आनी चड वाडून येयल्ल्या कारणान तेंच्यो ग्रिव्हन्सेस कोण घेयना। सकाळी तर कंप्लेंट दिली सांजचे पर्यंत तांकां मेळना। सो म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट आसा गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन एज अ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पॉवर की बाबा ह्या लोकांचे कमीत कमी तुजे जे कितें हाल आसा ते पळोवचे कारण लोकांचे हेवटेन नोकऱ्यो गेल्या कंपनी तांकां नोकऱ्यो घेयना धंदे हेवटेन लॉसार पडल्या। लोक घरांनी राविल्ल्यान लायटीचो वापर चड जालो ताका लागून बिलां वाडून आयिल्ल्याचे कार्यकारी अभियंतो सांगता। पळयात। There is some confusion in the minds of the public that rates have been increased without any reasoning. But whatever the questions raised by them, I gave them a particular answer. And I don't find any substance in that complaint. During the lockdown period, there must be some more consumption. And at the same time, we have not billed them monthly. So some places 79 days, some places 84 days, and now they are finding a huge bill. Even there some people are under apprehension that they are falling in the higher bracket. So it is not so. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक। पारंपारीक नुस्तेकार म्हूण एसजीपीडीए मार्केटान आमकां पयली प्राधान्य दिवचें आनी हेरांचो विचार मागीर करचो अशें म्हूण पारंपारीक नुस्तेकारांनी नुस्तेमारी खात्याच्या निर्णयाक हरकत घेतल्या। तशेंच मार्केटान नुस्त्याच्यो गाडयो भितर घेवपाचें समीकरणूय सारकें ना तातूंत बदल करचो अशेंच तांणी मागलां। नुस्तेमारी खात्यान सगळ्यांक परवाने दिवचे न्ही पारंपारीक नुस्तेकारांचो पयलो विचार करचो अशी मागणी नुस्तेकारांनी केल्या। सगळ्याकूच परवाने दिले जाल्यार कोणूय नुस्तेकार म्हणून नोंदणी करून धंदो करतलो अशें तांचें म्हणणें। लायसन आसा ते सगळ्यांकच काड म्हटल्यार खंय तरी आमचे आतां फिशरमॅन आसा तेंचेर व्हडले संकट येवंक शकता कित्याक आमचे आतां भुरगे सगळे
भायर जॉब ना म्हणून सगळे भुरगे आतां घरांनी येयल्ले आसा तेन्ना म्हाजें म्हणणें आसा की हें लायसन जे पारंपारीक लोकांच्याच हातीन तर दवरले जायत न्ही जाल्यार आमकां हे फुडें आमकां हे भुरगे आतां भायरून येयले तेमकां पासून हो धंदो करून बऱ्याक पडटले आनी हे सगळ्यांनीच तर लायसन केलें जाल्यार फाल्यां एजंट आसा ते खंय तरी एक एजंट 100 मनीस आपल्याचे तयार करतलो आनी तेमचे हाडटा लायसनां सोंपयतलो अशें 100 एजंटांनी तर हे केले हजारांनी लोक जातात पारंपारीक लोक ही इकून पोट भरतली करपाचें कितें SGPDA नुस्तें मार्केटात गाडयो भितर घेवपा खातीर केल्ले समीकरण सारखे ना हातून पारंपारीक नुस्तेकारांचेर अन्याय केला थळाव्या नुस्तेकारांच्यो चड गाडयो भितर घेवच्यो आनी मागीरूच भायल्यो गाडयो घेवच्यो अशी तांणी मागणी केला एक नोटीस आयला आणि ते म्हणजे त्यांनी कॉरेस्पॉन्डन्स फॉरवर्ड केला आणि सांगला की जी SGPDA मार्केट आसा त्या थंय भितर एट ए टायम 20 गाडये लोकलाचे आनी 15 गाडये एजंटाचे घेतले अशें तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा सो म्हाका दिसता हें जें प्रोपोर्शनेट तेमी पळय डिसायड केला तितून कांयच तथ्य ना तें टोटली रॉंग आसा कारण म्हाका दिसता जे ट्रेडर्स किंवा आमी एजंट्स म्हणटा ट्रेडर्स म्हणून तेंच्यांनी जे रेजिस्टर्ड केल्या जावं एजंट जे होलसेल फीश मार्केट पयलीं सद्या म्हाका हो कॉन्सेप्ट कळना होलसेल फीश मार्केट ट्रेडर्स दे हॅव गॉट तेंकां कांयच लिंक ना मार्केटाक कोणी बेश्टें एक नांव घालता मारगांव होलसेल फीश मार्केट ट्रेडर्स आनी त्या नांवान तो संस्था स्थापन करता म्हणजे ते थंयचे अधिकारी जाले अशें जायना हें मार्केट आसा तें गोंया सरकारान हे गोंयचे पळय नुस्तेकारी आसा तांचे खातीर केला मार्केट आनी हे हांगाच्यान थंयच्यान अशे 3-4 जागे ह्या मार्केटान बदललेले आसा आमचो सगळे जे पळय ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा ते सदांच म्हणटा की हे मार्केट आसा ते गोंयच्या फिशरमॅनाक लागून गोंयच्या नुस्तेकाराक लागून केल्ले आसा आमच्या साऊथ गोंयांत जर कन्सिडर केले आपटील वास्को जाल्यार जवळ जवळ 3 ते 4 हजार फिशरमॅन लोक आसा आता एट ए टायम तुम्ही या 3 ते 4 हजार लोकांचे 20 गाडये भितर घेतले आणि त्या 100 लोकांचे 15 गाडये भितर घेतले हे खंयचो न्याय आणि सकाळी जर आम्ही लायन स्टार्ट केली जायत म्हाका दिसता ते आमी नुस्तें उडोवन भायर रिटर्न येवचे पडटले सो हे प्रोपोर्शन आसा हांव डिमांड करता पयलीं सद्या तांकां थंय अधिकारच ना मार्केटान पण एज अ ट्रेडर आमकां दिसता बिझनेस धंदो हो इंटरस्टेट सुद्दां जावचोच पण आमच्या पीएमान जशें म्हणटा वोकल फॉर लोकल सो पयलीं आमच्या लोकल काबार जावपा जाय आनी लोकल काबार जावची जाय जाल्यार म्हाका दिसता हो रेशियो 45:5 करात एजंट रेजिस्टर ट्रेडर्स म्हणून रेजिस्टर करपाक एक एजंटाक 2-2 लाख फारीक करपाक तेमी फॉर्मां घायली आतां तशें तिंगा कंडिशन आसा की फाल्यां आमी नुस्तें दिलें कोणूय एजंट फाल्यां कोणूय येतलो आनी रेजिस्टर करतलो 2 लाख भरून सोंपें जे आमचे रोडांचो बिझनस एकूच ट्रिपीक येयले 10 लाखाचे माल गेलो आनी हो धांवलो तेजी जबाबदारी कोण घेतलो गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आमच्या वाड्यार कोणाक कोरोनाची बाधा जाल्या तें आमकां कळपाक जाय आमी ज्या गांवांत जल्माक येयल्यात वाडल्यात त्याच गांवांतले मसणभुंयेंत आमच्या मनशांक लासपाक मेळपाक जाय पैरा मयेच्या गोविंद वडारान सरकारा कडेन मागला चिकोरी वडार कुटुंबियांचो मसणभुंयेचो प्रस्न अजून सुटावो जाल्लो ना प्रत्येक मरणा वेळार तांकां मडे घेवन हांगा थंय धांवचें पडटा हांगा चलना तें राजकारण काय आनीक कितें कळपाक मार्ग ना हाचे आदीं पैरातल्या चिकोडी नांवाच्या मनशाक मरण आयिल्लें त्या वेळार मिनरल फाउंडेशनान बांदून दिल्ले मसणभुंयेंत ताका लासपाक थळाव्यांनी विरोध केल्लो उपरांत ताका दिवचल पालिकेचे मसणभुंयेंत व्हरून लासचो पडलो आतां चंद्रकांत चिकोडीक मरण आयलां गोमेकोन तो निगेटिव्ह आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र दिलां पूण ताका कोरोना जाल्ल्याचें कळना अशें म्हणत पंचायतीन तांच्या वाड्यार वचपी रस्तो आडायला लोकायुक्तान पुलीस प्रोटेक्शनात कूड लासपाक दिवची अशी ऑर्डर काडल्या पूण चिकोडीच्या घरच्यांनी ताची कूड गोमेकोतच दवरल्या जो मेरेन सरकारी यंत्रणा लिखीत परवानगी दिना तो मेरेन कूड स्विकारचे नात अशें तांचें म्हणणें आयकात गोविंद वडाराच्याच तोंडांतल्यान आनी हांगा जो पेशंट हे जाला पळय डेड जाला तो 7-8 म्हयने आतूनच आहा ताका कसले इफेक्ट ना काय ना फक्त जे आहा तेच बरें आमी ताका एडमीट केल्लो पण तो कोवीड किंवा कोरोना पेशंट नव्हतो आनी हांगा वाड्यार कोणाक ताप जो खोकली थंडी असले कोणाकूच कांयच ना प्रॉब्लेम तो आपले कोरोना पेशंट म्हणून बरोवन गेला खंयच्या हॉस्पिटलान येयल्लो पयलीं ताका हाजिलान येयल्लो हाजिलान ताका रिफर जेम्सीन केलो हां जीएमसीन कितें दिला तुमकां मेडिकल हा सगळो रिपोर्ट दिल्लो आहा तो रिपोर्ट पयलीं नेगेटीव आहा निगेटिव्ह कांय प्रॉब्लेम ना जेम्सीन रिपोर्ट काडलेलो तो सुद्दां नेगेटीव आहा हां पण आता काल सांजचे हांगासर आमचे वयता रस्ते आडेल्ले आहा झाडां घातलेली आहा हां आनी दुसरे म्हणजे हांगासर आमी जल्माक येयल्ले आहा ह्या गांवांनूच हय आनी गेले म्हाका दिसता 70-1 वर्सां जाले हांगाच आहा आमी जाणटे जावं पावले हांगासर आनी मसुंडी पासून आमी हांगा दहनकर जाले गेल्या वर्सा सुद्दां हांगा मातसो बळगो जालो कितें जालो म्हाकाय खबर ना हांगा प्रत्येक गोश्टीक राजकारण करता प्रत्येक गोश्टीक हांव कितें जावं ताका राजकारण करता हे आमकां सरकारान किंवा
पंचायत मेंबर त्यांचे हे आहा कोण आहा पळय सरकारी तेंचे आमकां नाही दिवपाचो हांगसर. मसुंडे हांगासून कितले पयस पडटा तुमच्या? हांगसर चडशे 400 ते 300 मीटर, हां चड 600 मीटर आसतले. हां खूप वर्सां आमी प्रत्येक आमचो डेथ सर्टिफिकेट आहा हांगसर जळयलेले तेंचो एक बूक आसता. हां ते दहन केल्ले की आहा पयशे दिवचे 500 रुपया हे आहा फंड ते आमी दिताले. ते बूक आसा जाल्यार खबर ना आनी ते काडून उडयले म्हाकाय खबर ना, पण आसतलो. खूप वर्सां जाली आतां. म्हाजो बापूय म्हाजो आवय पासून हांगा हे केल्ले आहा मुसंडीनच. सो आता तुमचो प्रश्न कितें जाला? बॉडी हाडूंक ना गांवान? ना अजून हाडूंक ना. हां फक्त ही वाट आडयल्या म्हणून तुमी हाडूंक ना. हय आतां समजा पुलिसान सांगलें तुमकां किंवा मामलेदारान की भायल्या बरोबर थंय दहन करा, तुमी करतले? पण तेका कितें जालें पयलीं कळना आमकां. ओके तुमकां जाणा जावन घेवपाक जाणा जावंक जाय न्हू, प्रत्येक मनशाक कळोंक जाय न्हू. ओके हांगासर स्थानीक पंचा कडेन उलयल्या तुमी? ते पंचांक हाडल्यार आमच्या काकाक बॉडी तुमकां मेळत ना मेळत काय सांगूंक ना. कोरोनान मेळ्ळा अशें म्हूण सांगता. कोरोना खंय तेका पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणटा खंय. हां पण ते आमकां प्रत्यक्ष कळ्ळें काय करचें ना न्हू. कळंग. ह्या संदर्भात गोवा 365 सत जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. मामलेदारान प्रतिक्रिया दिवपाक न्हयकार दिलो. उपरांत आमी मयेचो सरपंच तुळशीदास चोडणकार आनी पैराचो थळावो पंच विजय पोळेची प्रतिक्रिया घेतली. पळयात तांचें म्हणणें. काल आमकां आमची हेल्थ ऑफिसर आहा तिणे सांजचो फोन केल्लो आनी सांगलें की मया एक पॉझिटिव्ह कोरोना रुग्ण मेळ्ळा म्हणून. जो रुग्ण आसा तो डेड जाला. आतां पयल्या सुवातेर म्हणजे कितें आमकां तें कांयच म्हणजे अशें आमी संभ्रमान पडल्या की आमचो मय पंचायत क्षेत्रांतलो खंयचोच रुग्ण पॉझिटिव्ह आसा अशें आमकां कळोंक नासलें. आनी देरेपेत हो जेन्ना आमकां न्यूज आयलो की एकटो एक्सपायर्ड जाला आनी ताका कोरोना जाल्लो म्हणून. मागीर जेन्ना सत्यस्थिती जाणून आमी घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो पैरांतलो चंद्रकांत चिकोडी म्हणून, जेका 2-4 दीस पयलीं GM हांगा आजिलो हॉस्पिटल म्हापसा हांगा एडमीट केल्लो पळय, आनी थंयच्यान मागीर ताका GMCन व्हेल्लो पळय. 113 वार्डान तो आसलो आनी थोड्याच दिवसांनी तेजो डेथ जालो. आनी डेथ जाल्या उपरांत खंय ताका काल असो तेजो रिपोर्ट आयलो की तो पॉझिटिव्ह म्हणून. पॉझिटिव्ह जाल्ल्या कारणान लोकांक म्हणजे आमी ताका ताबडतोब थंयसर जे पुलीस हेका ताका आमी फोन करून थंयसर अनाउन्समेंट पुलिसांनी केलें आनी थोड्योश्यो तो जो वाडो आसा तो सील केलो. पण आमकां रातीच मेसेज गावले. जेन्ना मेसेज गावना बरं हांवें पुलिसेक फोन केलो, म्हाका हेल्थानसूनय फोन केलो कासारणी अशें आसा, सरपंचाक केलो, म्हाका केलो. तेन्ना आमचो जो चिकोडी वाडो आसा म्हणजे चिकोडी लेबर कॉलनी चौगुलेची ती सील केल्ली आसा आमी ऑलरेडी. थंय केस केल्ली म्हणजे की आजून गांवांत जावंक ना. तेन्ना जे आमचे शॉप बी सगळे आतां गांवचे सगळे बंद केल्ले, शॉपवाल्यांक सगळ्यांक लोकांक सगळ्यांक फॅमिलीक सगळे हाडलेले आसा. तांकां सगळ्यांक चॅकींग करतले टोटल आहा दिसा भितून सगळे टोटल. तेन्ना सगळ्यांचे सहकार्य आसूं जाय आनी आमच्या आमदारा कडेन मागता, सीएमा कडेन मागता आनी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन वता. जी असली केसी आहा त्यो ती बॉडी खंय आसा? बॉडी ऑलरेडी ती बांबोळे आसा. ती हांवें राती मामलेदारा कडेन उलयल्लो. मामलेदारान सांगलें की ती बॉडी ही आसा ती मडगांव व्हरून घालतली, हांगा हाडची ना. गोवा 365 खातीर पैरा मयेच्यान महेश गोवेकार आनी जवाहर बर्वे. आता खेळांचो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आपल्याच सरकारा आड बंडाचो बावटो हुबोवपी सचिन पायलटाक काँग्रेसीन उपमुख्यमंत्री पद आनी काँग्रेसीच्या राज्य कार्यकारिणी पदावयल्यान काडून उडयला. सेगीत दुसऱ्या दिसा CLP बसकेक गैरहाजीर राविल्ल्यान काँग्रेसीन पायलटाक काडून उडयलो. तशेंच पायलटाच्या संपर्कांत आशिल्ल्या 3 मंत्र्यांचे काँग्रेस हायकमांडान कान पिळ्ळे. उपमुख्यमंत्री पदावयल्यान काडून उडयल्या उपरांत पायलटान आपल्या ट्विटर अकाउंटावयल्यान काँग्रेसीचो लोगो काडून उडयलो. तशेंच सत्याक कोण हरोवंक शकना अशी प्रतिक्रिया तांणी दिल्या. तशेंच राजकारणांतल्या आपल्या फुडारा बद्दल रोखडोच निर्णय जाहीर करतलो अशें तांणी सांगलां. पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं. श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी
और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। मजगती अशोक गेहलोताच्या फुडारपणा सकयले काँग्रेस सरकार काटार पास जाला. गेहलोताच्या गटाक सध्या 86 आमदार आसात. पायलटाच्या संपर्कात 30 आमदार आसात. कारची चावी काढून घेऊन आपल्याक बंदी करून दवरिल्ल्याचो आरोप करीत भारतीय ट्रायबल पार्टीच्या 2 आमदारांनी गेहलोत सरकाराक दिल्लो तेंको काढून घेतलो. बहुमतान सरकाराकडे आता 100 आमदार आसात. आपले सरकार स्थिर दवरपा खातीर गेहलोताक 101 आमदाराची तेक्याची गरज आसा. गोवा 365 खातीर संदीप नार्वेकार. पालक, शिक्षक आणि शिक्षण संस्थांच्या माथ्यावयलें अर्थीक वजें कमी करपाचो सरकारान यत्न करचो, तारा केरकरान मागला. कोरोना महामारीक लागून लोक धड्यार पडल्यात. अशा अवस्थेत शिक्षणीक संस्था पालकांकडल्यान फी मागतात. टिचरांक पगार दिवंक जाय म्हणटात, पूण पालकांक तें शक्य ना. देखून सरकारान हाचेर उपाय काडचो. पळयात तिचें म्हणणें. आज कोरोना असल्या कारणान खूपशा लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाला आणि आम्ही आज गव्हर्मेंटाकडे आणि आमच्या चीफ मिनिस्टराकडे कळकळीची एक विनंती करपाक लागून येयल्या. खबर आसा की प्रत्येक स्कूल बंद आसा. मार्चा पासून सगळे बंद आसा. भुरग्यांची एग्जामी घेवंक ना. खुबशे इस्कॉलान अशें आसा की जे टिचरी आसा तांकां प्रायवेट स्कूल आसल्या कारणान तांकां भुरग्यांनी त्यांच्या पेरेंट्सांनी फी भरले तरूच तांकां पेमेंट आसा. अशा वेळार आतां ह्या कोविडाच्या हेतून इतलें जावन गेलां की तांकां जे भुरग्यांचे पेरेंट्सांनी पयशे भरूंक ना जाल्यार तांकां पेमेंट खंयसून, हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. म्हणून खुबशे स्कुलांसून, प्रायवेट स्कुलांसून आवय बापायक फोन करतात की तुमच्या भुरग्यांची फी भरूंक जाय, तुम्ही ते कंपल्सरी आसा, तुम्ही भरपाक जाय अशें म्हणून. आवय बापायचें म्हणणें आसा की आज खरें म्हणजे जाल्यार लॉकडावन असल्या कारणान आमकां खंय काम मेळना. लोकांच्या घरान काम करपी आसा ती म्हणटा आमकां कोण घरान काम करपाक घेयना. खंयसून बापूय कामाक ना, आवयय कामाक ना. पेमेंट तांकां आसा तो पगार ना. फॅमिली पेरेंट्सांक जेन्ना पगार ना जाल्यार टिचरींचे पयशे ती कशी भरतली, हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. म्हणून आमची कळकळीची विनंती आसा आमच्या चीफ मिनिस्टराक की ह्या जे प्रायवेट स्कूल आसा डायरेक्टरान आणि CMान हे बसून डिस्कस करपाचें आणि ह्या स्कुलांक थोडे तरी अर्दो पेमेंट तरी गव्हर्मेंटातून जर वचत जाल्यार एक व्हडले उपकार जाय. कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्या कोविड केशींचो आंकडो 28,000 पाविल्ल्यान कुंकळकार चाळवल्यात. कुंकळी उद्देगीक वसणूक कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर करपाची मागणी तांणी केल्या. अशें करिना जाल्यार रस्त्यार देंवतले, तांणी सांगलां. कुंकळे उद्देगीक वसणुकेत कोरोना दुयेंती सांपडिल्ल्यान गोंय सरकारान 2 कंपन्यो बंद केल्ल्यो. पूण आतां कोरोना केशींचो आंकडो वाडून 28 जाल्ल्यान थळाव्या लोकां मदीं भिरांत निर्माण जाल्या. कंपनीत कामाक म्हणून आयिल्ले गोंया भायले कामगार कोरोना पॉझिटिव्ह सांपडल्यात. सद्याक ज्यो केसीस मेळ्ळ्यात त्यो सध्या आता टोटल 28 जाल्ल्यो आसा. कालच्या एक दिसाकच 16 केसीस सध्या पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यो आसा आनी ह्यो सगळ्यो पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यो केसीस ज्यो आसात ह्यो तुगेल्यो IDC लिंक आसा. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला? प्रॉब्लेम जाला अशें, हे जे कामगार लोक जे पळय IDC कामां वयता हे सगळे सरावंडींग एरिया जे आसा, सिंपलेर, वेरोडा, मागीर तुगेले मास्कोणी, ताकाबान, कुलवडा, बाळ्ळी हेल्थ आसा, PSC आसा, तांचे कडल्यान आमकां रिपोर्ट मेळटा की अमके कडेन केसीस मेळ्ळा म्हणून. पूण ते लेबर खंयच्या रुमांनी रावतात ह्या मालकाचें नांव कळना. हें सिच्युएशन पॅनीक जाता. कित्याक लोक ते लेबर कोण खंयच्यान मार्केटांनी भोंवता आनी इतर ठिकाणी भोंवता आनी ताका लागून हो व्हायरस जो आसा हो गांवांक आतां मोठ्या प्रमाणान स्प्रेड जावपाक लागला. सो हांव सरकारा कडेन मागतां की हो सेकेंड मंगोर हिल जावपाक दिनाकात. ना जाल्यार एकूय सरकारी अधिकारी थिंगा येना, ना म्हणून तलाटी, ना म्हणून तुगेलो मामलेदार, ना डेप्युटी कलेक्टर, कोण येना. सो अशा परिस्थितीक ही जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा हो सारको एक हॉटस्पॉट जाल्लो आसा की जाता तितल्या बेगीन पांय पडटा सरकाराक, जाता तितल्या बेगीन हो जो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ही तुगेली कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर करची. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल आज 28 जाला. कितें हो 28 जाला म्हणटकच आतां इंडस्ट्रियल इस्टेट गव्हर्मेंट बंद करूंक सोदना. कित्याक बंद करना? हे कुंकळकारां मरोंक आयक सांगता जरी तरी हो इंडस्ट्रियल इस्टेट बंद करना तो 2 दिशी पडा फाटल्यान. जरी तर बंद करना जाल्यार आमी कायदो आमच्या हातीन घेतले. ते सगळे इंडस्ट्रियलिस्टांनी चॅकअप करूं जाय. इंडस्ट्रियल इस्टेट ते कोण चॅकअप करना? ते आतां गांवांत गेला ते येयले, आतां गांवांत गेला ते येयले, तेंका चॅकअप कोण करता?
तेमगेले तेका लागून आमकां इंडस्ट्रियल स्टेट आमकां सायन लॉकडावन करपा जाय आनी आमकां कुंकळकारां आमकां मातशें आतां हांव हें उलयत कित्याक आमकां सद्या वचून पाजराना आमकां कुंकळकार आमकां वचून हांव वेरोडार रावता तुमकां एक दोतोरा बरें वचून ब्रांच जाता दोतोरा जालें आमकां जालें गोवा 365 खातीर कुंकळच्यान रमेश नायक रावत. परतून घे एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोना व्हायरसान पुराय देशभर खवदळ घातला. 20 दिसां आदी 5 लाख आशिल्ल्यो कोरोना केशी आयज दुपेटीन वाडून 9.6 लाखांचेर पावल्यात. भारतांत सेगीत तिसऱ्या दिसा 28,000 कोविड केशींची नोंद जाल्या. भारतात एकाच दिसा 28,498 नवे कोविड केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 553 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयला जाल्यार 17,989 जाण बरे जाल्यात. भारतात आतामेरेन 9,06,752 कोविड केशी आसात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो वाडून 3.11 लाखांचेर पावला. 23,727 जाणांक मरण आयला आनी 7.71 लाख लोक बरे जाल्यात. कोरोनाचो सगळ्यांत चड मार बशिल्ली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्र पयल्या नंबराचेर आसा, थंय 2.60 लाख केशी आसात. उपरांत तमिळनाडूत 1.42 लाख, दिल्लीत 1.13 लाख, गुजराताक 42,722 आनी कर्नाटकात 41,581 केशी आसात. जगात एकाच दिसा 1 लाखा परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. जगभरातलो कोविड केशींचो आंकडो 1.32 कोटींचेर पावला. 5.75 लाख लोकांक मरण आयला आनी 77 लाख लोक बरे जाल्यात. कोरोनाचो सगळ्यांत चड मार बसलेले देश. पयल्या नंबराचेर अमेरिका आसा. अमेरिकात कोरोना केशींचो आंकडो वाडून 32.86 लाखांचेर पावला. उपरांत ब्राझीलात 18.39 लाख, भारतात 9.6 लाख, रशियेत 7.33 लाख आनी पेरूत 2.26 लाख केशी आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मडगांवच्या भटक्या सुण्यांची बेगोबेग नसबंदी करात. मडगांव शॅडो कावन्सिलान मडगांव पालिके कडेन मागला. मडगांवान भटक्या सुण्यांचो आंकडो आनी वावर वाडत चल्ला. ते विशीं चिंता उक्तायतना तांचो बंदोबस्त करचो अशें ते मागतात. मडगांवच्या शेडो कावन्सिलाचे वतीन सावयो कुतिनोन एक निवेदन सोमारा मडगांव पालिका नगराध्यक्षाक भेटयले. रस्तात सुणी उखलून तांचे निर्बिजीकरण करपी एनजीओचे वर्सभर जालें पेमेंटय करूंक ना. ह्या विशयाच्या संदर्भात कांय अधिकारी, नगरसेवक आनी लोकांची मेळून एक टीम करची आनी हो विशय हाताळचो अशें तांचें म्हणणें. पळयात. Today we have submitted a memorandum to the chairperson of Margao Municipal Council with regard to the stray dog issue of the city. We have observed that the population of stray dogs is rapidly increasing, and on account of that we have incidents of dog bites. Just the other day, 3-4 days back, we have witnessed wherein a 3-year-old child, small child, was attacked. The child and the family was attacked by a pack of dogs. So now this thing requires urgent attention of the municipality, because presently organization by name of South Goa Welfare Trust for Animals is managing a dog shelter, but the council also is not giving them the support that is required. Since October 2019, their payments, monthly payments which were due to them, have not been paid. So under these circumstances it becomes also difficult for them. The current organization which is running the shelter has also been demanding from the council for last 6-7 years additional cages and the shelter, the shed to be extended so that they can conduct more operations, more sterilization operations. Because what happens after the operations, the dogs have to be kept in the cages, and when the cages are occupied, fresh operations cannot be conducted until unless they are emptied, until and unless the dogs are left back to the place where they were picked up from. So for this they have been asking for cages, but still now they have not been complied. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.